Yes. नमस्कार. आज शिवोलचे नामनेचे सोशल वर्कर बाब निलेश वेर्णेकर हांचे आज आम आदमी पार्टीत आम्ही प्रवेश केला असा. आम आदमीचे नॅशनल कन्व्हेनर तसेच दिल्लीचे मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवालजी यांच्या हस्ते तांचे तसेच त्यांचे समर्थक जे आसा तांच्या रितसर पक्षांत प्रवेश जाले. शिवोलचे लोक एक वाट पळयता एक बदल हाडपाक, कित्याक तेजो स्थानीक जो आमदार आसा कसलेच काम जालें ना, कसली प्रगती जाली ना. तेन्ना भायले जे आमदार थोडे आसा ते भितर घुसपडाट करता, बरोबर न्ही? ते भायले आमदार येवन भितर घुसपडाट करता. शिवोलच्या लोकांक शिवोलचोच फुडारी घेवन फुडें काम करपाक जाय. तेन्ना आज हांव पक्षाच्या तर्फे बाब निलेशाचे तशेंच सगळे समर्थक ताजे जॉयन जाले, ताजें स्वागत करता पार्टयेन. आनी म्हाका खात्री आसा त्यांनी नेटान जॉब येतले, कित्याक पुजनू हांगा आसा तो आमचो शिवोलचो सुद्दां काम करतालो पयलीं. तसो विष्णू आसा, उमेश बाब आसा, सगळे मेळून येता नेटान शिवोलच्या लोकांक एक नवी उर्जा येतली आनी नवो प्रोत्साहन मेळटलें आम आदमीचें काम आनी नेटान फुडें व्हरपाक. हांव मागता बाब निलेशा कडेन दोन उतरां उलोवचीं. नमस्कार. हांव निलेश वेर्णेकार. आतांच आमचो उल्लेख केल्लो आसा. खरें तर शिवोले मतदारसंघ हो कितलींच वर्सां जालीं खूब फाटीं आसा. त्या कारणाक लागून कितलींच वर्सां आमी वाट पळयताली की बरो खंयचो तरी पक्ष येतलो आनी आमी पक्षान जॉयन जातली. आज आप आदमी पार्टी जी आसा, आम आदमी पार्टी, तेंचे धोरणां आनी तेंचे विजन जे आसा हें फुडाकार घेवन आमी हे फुडें सरलेले आसा. कारण तेंचे जे विजन आसा हें भरपूर गोंयाच्या हिताक लागून आसा. आनी आतांच उल्लेख केल्लो आसा की शिवोलचे नागरीक शिवोले भायलो नाका म्हणून, पूण आमचे सगळे समर्थक आसा हे तेंची इच्छा तीच आसा की जर जाता जाल्यार स्थानीक शिवोलचो निवडून दिवचो. आनी जो मॅनिफेस्टो आसा आम आदमी पार्टीचो वो एकदम बरो आसा. आनी त्या मॅनिफेस्टोक लागून हांव आज आप आदमी जॉयन जाल्लो आसा. जायते मॅनिफेस्टोन तुमकां सांगलेलें आसा की उदकाचो प्रॉब्लम आसा, लायट आसा, मायनिंगेचे, ट्युरिजमाचे अशें मॅनिफेस्टोन दिल्लें आसा. त्या हेतूक लागून आमचो मतदारसंघ आसा शिवोली हो एक ट्युरिजम एरिया पडटा. म्हणून आमी जाता तितले जे पळय ट्युरिजम कितें मजबुरी आसा ती आमी फुडें सरून आमी सगळे वांगडा करून करतले. म्हणून हांव आनी एकदां म्हाका आम आदमीन जॉयन केल्या बद्दल हांव आमचे भांबरे सराचे तशेंच केजरीवाल सराचे आनी म्हाजे सगळे समर्थकाचे आनी सगळे प्रेसांचे हांव सगळ्यांचे धन्यवाद करता. थँक्यू.